रवींद्र भवन मडगांवचे दुसरे म्हणजे तशी पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांचे बरोबरची पयली जनरल कावन्सील मिटींग आज जाली आनी ह्या मिटिंगेन भितर वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा त्याच बरोबर हें एक सांस्कृतीक केंद्र जें आसा तातूंत भितर वेगवेगळ्या तरेचे कार्यावळी जाताल्यो. फाटल्या पूर्ण वर्स पॅन्डेमिकाक लागून ते अशेंच पडंग अशें आनी कांयच कामां म्हणजे कार्यक्रम जायनासतना उरिल्ले ते आमी आतां हळू जशें सरकारान MHAचे गायडलायन्सा प्रमाणे इल्ले ओपन केल्या तशें आमी इल्ले ओपन करपाक सुरू केलां. वर्कशॉपां धाकटी म्हणजे कमीत कमी लोकांक घेवन म्हणजे स्टार मेकींग आसतलें जाल्यार एक 15-20 जाणांक घेवन, उठणे निर्मिती जाल्यार एक 20-40 लोकांक घेवन आनी ते सुद्दां सोशल डिस्टन्सींग, मास्क घालून मागीर तेंचें रजिस्ट्रेशन वेवस्थीत करून सॅनिटायझींग करून हे सगळे हे करून इल्ले प्रकार परत एकदां ताका वैभव येवचें हाजो आमचो प्रयत्न चलता. त्याच बरोबर रेवेन्यू कसो वाडयतले त्या रेवेन्यू वाडोवपाचो एक विशय आसा, त्या विशयान आमी फुडें वता. नाटक, तियात्र हें जर परत सुरू जर करतले जाल्यार ताका कितें हाडचें, ताका रुल्स कशे करचे, तांचे कॉस्ट, तांचो प्रोडक्शन कॉस्ट सुटचो जाल्यार ताका आमी कन्सेशन दिवचें काय ना आनी तियात्राक आनी नाटकाक परत उर्जिता अवस्था दिवची. कारण हे फाटले 1 वर्स भितर सगळे कलाकार सगळे घरानूच आसात सगळे. तांचे खातीर परत वर्कशॉप आसतले किंवा एक सेटअप तयार करप हाजेरय चर्चा आमी सगळ्यांनी केली. 19 डिसेंबर 20 एंड 19 डिसेंबर 21 पर्यंत जें वर्स जें आमचें 60th इयर आसा त्या हातूंत भितर साश्टीकारांची भुमिका आनी त्याच बरोबर ते स्वातंत्र्य सैनीक हे तांचे काही कार्यक्रम तांकां परत एकदां तो इतिहास नवे पिढी कडेन पावपाक जाय, नवे पिढीक तातूंत भितर इनवॉल्व करून घेवप, इम्बायब करून घेवप. ते 2-3 कार्यक्रम हांवें ऑलरेडी केले. तातूंत भितर एक कार्यक्रम आशिल्लो तो 60 अवर्स फिल्म मेकींग तो जालो. मागीर ताजे नंतर संघर्ष सन्मानाचो त्या निमतान भितर कार्यक्रम फुडें केला आनी येणाऱ्या हातूंत भितर संघर्ष सन्मानाच्या हातूंत भितर स्वातंत्र्याच्या पूर्वोत्तर वेळा पासून जे कोण आशिल्ले तांच्या योगदानाच्या संदर्भान हे कार्यक्रम जातले. अशे विविध कार्यक्रमांनी सगळे नियम सगळे सांबाळून करपाचो आमचो यत्न आसा. एकूण परत एकदां लोकां मदीं वतना त्या भयांच्या वातावरणांतल्यान तांकां भायर काडटनाच परत एकदां तांच्या सेफ्टीन आनी तांचे हेल्थ सांबाळपा खातीर आनी वेवस्थीतपणान तो जो एक एकलकोंडेपणा जो जाल्लो आसा आनी फक्त आमी हातूंतच भितर चौकटीनच मोबायलाच्या वर्च्युअलाच्या चौकटीन आसा, TV, नेटफ्लिक्स हातूंतल्यान भायर काडून एकमेका कडेन परत एकदां मेळप हे सगळें सांबाळून हाजो आमचो विचार आसा. तातूंत भितर सुदैवाची आनी बरी गजाल आसा की वॅक्सिनेशनूय सुरू जातलें, वॅक्सिन आयिल्लें आसा आनी हळू सगळें जाहीर येता आनी इकॉनॉमी परत बूम जावची हाजो एक प्रयत्न आसा. आनी तो सांस्कृतीक हातूंतल्यान परत लोकांक तें दायज जें आसा तें मुखार आतां सरकाराच्या गायडलायन्सा प्रमाणे 50-100 अशें करीत 200 कडेन पावलां. एक सीट सोडून आमी तें करतात. पण ताजेर आमची चर्चा जातल्या आतां कदाचित ते आमी मार्च म्हयन्यांतल्यान किंवा एप्रिलांतल्यान करूं येता. हय, ताजें रिजनूय आसा कारण प्रत्येक एक शो जालो परत ते सॅनिटायज करपाक जाय. सगळे खुर्च्यो बिर्च्यो सगळें सॅनिटायजेशन करप. ताजे नंतर लोकां खातीर तें सगळें सिस्टमॅटीक दवरप. ह्यो सगळ्यो गजालीचो एक आमी आढावा घेतलो. हय, तो उलयला आमी. कितें आसा, एक तियात्र जें आसा त्या तियात्राचो मिनिमम कट ऑफ आसा तो तरी तांकां तो मेळचो. कारण तांचे बरोबर बँड आसता, तांचे बरोबर कलाकार आसता, तांचे बरोबर गाडी येता, गाडयेचे भितर ते स्टेजीचे स्टेज सेटींग आसता आनी पेट्रोल डिझल येणाचो खर्च आनी इतलें सगळें करून जर आमी तांकां कन्सेशन दिलें, समजा आमी कन्सेशन दिलें, आमकां बाकीचें कन्सेशन मेळचें ना. सरकारान ती आमी एक तांची काळजी घेवंक जाय ती आमी घेतात. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी हे ते जनरेटर आमकां सगळो परत रिस्टार्ट करचो पडलो, डिझल हाडून दवरचें पडटा, सगळें आमकां कोण 50% दिवचें ना, डिझलाक कोण दिवचो ना, लायटीक कोण दिवचो ना, काय ना. ती काळजी आमी घेवंक जाय सरकारान, ती आमी घेतात. पण इतलें करूनय बी तांचो तो कॉस्ट भरून येवपाक जाय जाल्यार लोक येवंक जाय.
सो लोक येवपा खातीर जर प्रयत्न जातलो जाल्यार लोक भिरांत हातूंत, कारण तियात्र पळोवपाचो 60+ वचून नॉर्मली लोक भायर सरना. 60 इयर्साचे वेलो तो लोक जो येवन बायलेक किंवा घराक येवन तियात्र पळयतलो तो येतलो काय ना, क्वेश्चन मार्क आसा. सो आमी ताजेर सगळे ते खुर्ची सारके कर आनी कितें कर सगळें स्टार्ट करून आमी जवळ जवळ आतां हो म्हयनो हें गेल्लो आसा. एप्रिलान आमी सुरू करतले असो करपाचो निश्चय आसा, हावेस आसा आमचो. आनी त्या खातीर खूब जे आमचे हय ना तांच्यांनी एकदां दिल्लें रिप्रेजेंटेशन. आनी सॉरी आमचे बरोबर कोनियम वांगडी आसा, हांव मागीर तुमचो सुवारीस एस्टन सुवारीस आसा, खूब जाण आसात. आनी त्या हांव तांचे कडेन फोनाचेर बीन खूब जाणां कडेन बरो आसा. पयर तियात्र एकाडेमीचो कार्यक्रम जाल्लो, पाय तियात्रिसाचो कार्यक्रम जाल्लो, तेन्नाय हांव तांचे कडेन बरो उलयलो. बींग दे आर ऑल गूड फ्रेंड ऑफ मायन. ते म्हणजे कलाकार आनी हे तांकांय खबर आसा, ते वळखतात म्हाका बरें. आनी तांचे प्रपोजल तेय म्हणटाले की लोकांक त्रास जावची न्ही, पण कलाकारांकी भितर कितें तरी रोजीरोटी जावपाक जाय. तांचोय चुकीचो हें ना. शेवटी कलाकार कितलोय बरो आसलेलो सुद्दां ताका शेवटी भायल्यान अन्न हाडपाक पयशांनीच हाडचे पडटा. बाबड्याक कितें करतलो, कला फुकट सादर करूनय कांयच मेळचें ना. सो ताचो एक सेटअप करतात. आमी आज चर्चा केल्या की तो एकदाचो पेंडींग एवरीथींग आमकां सरकारान क्लियरन्स दिवचें की तो नाल्यार सरकारान तो GSIDC ऑर कोणें तें सरकारान करचें. हांव हातूंत भितर रवींद्र भवनानूच करपाक जाय अशें म्हणत ना, कारण तें मागीर कितें जाता आमचे कडेन तशें इंजिनियर, आमचे कडेन तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें ना न्ही. रवींद्र भवना कडेन सिवील इंजिनियर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असले कोण आसनात. ते आसता एक तर PWD कडेन किंवा GSIDC कडेन. द एजन्सी कोण उरता त्योच आयदर कंप्लीट करपाक. सो दे आर द एक्सपर्ट्स. द मॅक्स टू मॅक्स वॉट वी कॅन डू, वी कॅन अपॉइंट अ कन्सल्टंट. दॅट कन्सल्टंट इज म्हणजे टेक्निकली सावंड असले कारणान हील गायड अस, हील गिव अस ऑल द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर कितें लागता तें. बट टू सर्टिफाय देअर हें जाल्यार ऑथरायज सिग्नेटरी जो आसता द इंजिनियर आयदर फ्रॉम PWD ऑर GSIDC आसता. सो वी आर नॉट. अरविंद भवन मारपाक शकना. तें केलें तें सगळें तें स्कॅम म्हणूनच चालू उरलें न्ही. तें जाणी केलं तें ताणें तें करूंक खंय शकता. दे आर द नॉट द एक्सपर्ट्स. आसा दॅट मॅटर इज हे लॉंग पेंडींग इश्यू. इट्स बट इन बिटवीन दॅट बिल्डींग इज ऑल्सो अंडर हें. हांव आतां 1 म्हयनो जालो, आयज पयलींच मिटींग जाल्या. तांणी म्हटलें की सरकारा कडेन वचून तें करचें, कळ्ळें न्ही. म्हज्या त्या फाटल्या वेळाचेरच तेन्ना आशिल्लें ते इन्क्वायरी सुरू आशिल्ली. मदीं 4 वर्सां हांव नाशिल्लो आनी आमीय नाशिल्ले. तांकांय तें म्हणजे ते फुडार व्हरून जमलें ना. म्हाकाय तें कितले पर्यंत जमतलें हाजो क्वेश्चन मार्क आसा, कारण